आयज ऑल गोवा मॅनेजिंग कमिटी मेंबर्स आम्ही गव्हर्नराक मेळ्ळे आहा आणि आमचे रिप्रेझेंटेशन दिल्ले आहा रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन्स टू गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा 2070 dated 15/4/1961 amendment bill 2025 passed by the Goa Legislative Assembly on 8th August 2025. याबद्दल आमचे बरोबर आले आमचे गोलतीचे अटॉर्नी श्री लुइस आंतोनियो डिसूजा, श्री ब्लेयर रॉड्रिगेज, श्री आग्नेल फुर्तादो, श्री वेंजी विएगस, myself सुकुर मेनेझस आणि आमचे जुजे फ्रांसिस्को डायस. म्हजें नांव आग्नेल फुर्ताद. हांव प्रेसिडेंट ऑफ सिंसिनी कम्युनिटात. हांव आज आयलां आमचे सगळे कमिटी मेंबर्स आणि आमचो कॅप्टन वेंजीबाब तो प्रेसिडेंट ऑफ कम्युनिटात ऑफ कारांबोली. आणि म्हाका एक सांगपा जाय जे पळय आतां न्यू बील जे पळय आहा टू लिगलायज इलिगल स्ट्रक्चर्स. ते नेम इटसेल्फ इलिगल आहा तें तुज्यान लीगल करपा जाय. आणि पयलीं सद्या हे लेजिस्लेशन जे पळय हाडटात तें लेजिस्लेशन कितें हांव इंग्लिशीन एक शब्द सांगता अल्ट्रा वायरस म्हणजे तुगेल्या अधिकारांक वयर वयताय तुमी लेजिस्लेशन आहा तें. and it is infringing on Article 14 of the Constitution of India, which says equality for all citizens. सगळे जे पळय आमी सामान्य मनीस आहाय सगळे एक नदरेन चोवपा जाय. आणि इतून पळय आतां समज हांव एक सामान्य मनीस, हांव सगळे एक जागा घेता, लायसन्स काडटा टाउन प्लॅनिंगाचें, पंचायताचें, कन्वर्शन सगळे घेता, फॉरेस्टाचें कोणाचें जावन. आणि एकटो मनीस सामान्य मनीस आहा तो कोणागेले कोणी भाटा वयता स्कॉटर थिंग रावता थोडी वर्सां विथ ब्लेसिंग्स ऑफ आय डू नॉट नो कोणागेले ब्लेसिंग मेळटा म्हण तेका. आणि तो आतां आपणाचो हक्क आहा म्हण तेका. आणि हो गव्हर्नमेंट भायर सरला तें लिगलायज करपाक. हें कशें लिगलायज करपाक जाता? आज आमी ऑनरेबल गव्हर्नरा मेळ्ळे सिन्स ही हॅज जस्ट टेकन ओवर हीज ड्युटीज टू बी दी गार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राखपाचे जे तेगे काम आहा जो रोल आहा. आणि ते गोंयांत गोंय सरकार आणि गोंय जे राजकारण चलता ते कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे आसचे म्हूण हे तेगेलो रोल. सो आज आमी तेका रिप्रेझेंटेशन दिलें, कुमदादी आटीनसून रिप्रेझेंटेशन दिलें. एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कारांबोली कुमदाद आय वॉज पार्ट ऑफ दॅट रिप्रेझेंटेशन. एडिशनली एज अ MLA ऑफ बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी I also put up a separate note, and in the note I requested him to withhold assent of the Goa Legislative Diploma number 2070 dated 15-4-1961 Amendment Bill number 39 of 2025 and refer it to the President of India. आणि हेजे तेका clear in a crushed shell म्हणटा भाशेन हिमाचल प्रदेश हाय कोर्ट जजमेंट ऑन इलिगल कन्स्ट्रक्शन 2023 हेजे म्हायती गायल्या. सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन इलिगल हाउसेस जियालाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2022 हेजी म्हायती गायल्या. आणि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन कम्युनिटी हाऊसिंग युनियन ऑफ इंडिया 2021 हेजी म्हायती गायल्या. आणि हे तिनी म्हायती घालून हांवें सांगलां की हो सरकार गरीब गोंयकार जो आहा हे गोंयकारागेले पयशे घेवपा सोदिता हे बील इंट्रोड्यूस करून. आणि तांकां तो पयशे घेवन हे पयशे आपल्यागे तिजोरी दवरूंक सोदिता. आणि तिजोरी दवरून हे इलिगल बील कितकोन जावपाक शकता. आणि ते पयशे गेले म्हणटरी तो गोंयकार तेंचे उपकार आय सुद्धा की बाबा आपल्या नांवान ते जातले म्हणून. सो हे इलिगल ड्राफ्टिंग जे केला ते कॉन्स्टिट्युशनाचे ना. इट इज अगेन्स्ट द कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आर देर. आणि हे सांगून तेका एकू सांगला की यू आर देर हियर टू गार्ड द कॉन्स्टिट्युशन अँड ही हॅज एग्रीड that his role is only to guard the constitution, and we have requested him to go through this topic, understand the topic, call your legal department and ask your legal department, is this bill in line with the Supreme Court judgment? Is this bill in line with the Himachal High Court judgment? Is this bill in line with the Supreme Court Community Housing judgment? In जी judgment एलें तू law department आपय आणि ही judgment आहे आणि हे तुमगे bill तुम पास केलते आहा हे कायद्या प्रमाणे आहा. आणि आहा जाल्यार कॉन्स्टिट्युशन आहा प्रमाणे आहा जाल्यार तुम्ही एसेंट दिवचे. तुमकां एकूच विशय विचारता कित्याक फाटल्या फावटी जे कोमनिदाद लँड आहा पळय तुमच्या सगळ्या गांवकारांची, सो हे कोमनिदादी लँडीन ही घरां येयली कश्यो हो एक मोठो प्रश्न आला. जे हांव सांगूंक सोदीत तें सिंपल.
जे कुमदादी आपल्या गेले गांवकारी सिस्टम आपल्या गेलो सिस्टम फॉलो केलो तो सिस्टम इज व्हेरी वेल डिफायन्ड. हे सगळीं जाणां शेतां घर बांदपा जायना, शेतां घर बांदपा जायना, पॅडी फील्ड आहा थिंग घर बांदपा जायना. तो कितली डॉमिसायल आसूं तूं शेतां घर बांदपा जायना. समज मुको देखून डॉमिसायल आहा 30 वर्सांची 40 वर्सां हिंगा जालें तेन्नासून मुज्यान शेतां घर बांदपा जायना. सो हे कायदे जे आहे हे फिक्स आहे आणि हे कायदे जमीन सांबाळपाक केलो आहे आणि जमीन जो तो सांबाळपा जाय. प्रत्येक कुमदादी जावं गांवकाराक हे सगळें खबर आहा कोण घर बांदिलां कितें बांदिलां ते आहा. ती कशी येयली काय म्हणटा कोमनिदाद जर आसतना गांवकार आसतना हे कोमनिदादी जाग्यांनी घरां येयली कशी इतकी? आज हांव तुका एक दुसरे भाशेन कंपॅरिझन करून आन्सर दिता तुका. आज हेल्मेट घायनासतना आमी सगळे हिंग येताय कितकोन पावले जेन्ना कायदो आसतना. कायदो आहा न्हू हेल्मेट घालपाचो पूण हेल्मेट घायनासो सगळे आमी हिंग पावताय कितकोन पावले कित्याक सिस्टम ना. हेल्मेट कंपल्सरी करून सगळ्यांची सेफ्टी सांबाळपाक सिस्टम आहा की इलिगल घर बांदपा जायना काय एनकरेजमेंट करपा जायना करपा जायना पूण सगळे एनकरेज करता सगळे आपल्या कायदो भायर करता न्हू. कायदो भायर करता ते करताच जे भाशेन आमी सगळे कोण आहाय ते हेल्मेट घायनासो पावता कायदो आहा पूण आमी पावता न्ही. कायदो आसतना आमी पावता हेल्मेट नासतना. तेच भाशेन हेजे आन्सर सरकाराक लॅप्स आहा कोमनिदादी लॅप्स ना तितून सगळ्यांगेले लॅप्स आसताय न्हू. बट हू इज द मेन फेलियर हू इज पुटिंग एन एडमिनिस्ट्रेटर इन द सिस्टम. गव्हर्नमेंट हॅज पुट एन एडमिनिस्ट्रेटर न्हू. So who is the final left where the buck stops? It stops at the kumdad or it stops at the administrator? Who is the person who has to take actions? So see, lapse जाल म्हूण संसार काबार जायना. lapse जाल म्हूण तूं illegally गोंयकारांकडे पयशे घेवपाक शकना न्ही. दोन कोमनिदादीन सपोर्ट केला ते बिलाक आणि ते म्हणटा कितें जावचें लीगल. एट द एंड ऑफ द डे कोण सपोर्ट करता कोण सपोर्ट करना हें आसतलेंच. हें आसपा ना म्हूण ना. बट our clear thing is we are binded by the Constitution of India. We are all taking an oath when we become representatives and we are here to guard this Constitution. And I think that is and this is what is. ज्यांना ते सपोर्ट करता तुम्ही ओपोज करता अशा कशा कित्याक लागून जाता? हे मरे घुसपायन फायदो ना. एट द एंड ऑफ द डे सरकारान एक इलिगल बिल तुजे असो सामान्य गोंयकाराक पासून पयशे घेवपाक इंट्रोड्यूस केल्ला आनी तुगे ते पयशे घेवन तुका रिणान दवरपाचो प्रयत्न. तूं आतां 10 लाख 20 लाख रुपये ते 300 स्क्वेअर मीटर घेवपाक रीण घेतलो आनी तूं लायफ टायम रिणा उरतलो.